नमस्कार. पणजे बुट्ट काय कितें अशे तरेची परिस्थिती निर्माण जाल्या. सडेतोड नायक कार्यावळीत आमी होच मुद्दो हांगा आज उपस्थित करूंक सोदतात आनी आमचे मदीं 3 मानेस्त आसात. आमचे मदीं आसा पणजेचे आदले नगराध्यक्ष महापौर सुरेनबा फुर्ताद, आमचे मदीं आसा सिसिलबाई रॉड्रिग्स आनी आमचे मदीं आसात मिनीन डिक्रूज, आदले कावन्सिलर. तुमकां सगळ्यांक ह्या डिबेटीन हांव येवकार दिता. काल 1 वराचो पावस पडलो सुरेनबाब आनी पणजे उदका सकयल गेली. आज पावस पडटा पूण मडगांव इतलो पावस पडना. पणजेन जर 1 दीस पावस पडलो पणजे मांडवी न्हंयच्या सकयल वतली, दॅट इज फॉर शुअर. आनी हें आमी फाटले की तूं म्हणटालो, मिनीन बाब म्हणटालो, सिसील बाब म्हणटाले, आमी म्हणटाले, सगळे पत्रकार म्हणटाले की पणजेन भितर जर एक 3 ते 4 सेंटीमीटर पावस पडलो पणजे भितर वतली. आनी हें आमी फाटले 3 म्हयने सांगतात, कोण आयकनाशिल्ले. आतां ते सत्य दिसूंक लागला. तुवें आज म्हणलां, तुवें खूब जाणांचे राजिनामे मागल्यात. म्हाका सुरवातेक तुमची एक कमेंट जाय आनी मागीर आमी ह्या डिस्कशनाक स्टार्ट करया. सुरेन बाब, तूं स्टार्ट कर. आता तुवें आतां सांगलां की हांवें राजिनामा मागल्या म्हणून. हय, हांवें म्हणलें की द एंटायर टीम, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स and all of the officers who are at present in the smart city should tender in their resignation. And I have told the Chief Minister to accept the resignation and not to play politics. Because, and I said, you immediately have a new team not with politicians, but with proper engineers and architects who know the pulse of Panjim, who know the drainage system of Panjim, and they will give their know-how how the water first will flow. It is very sad to note that the smart city, 1,300 crores have gone down the drain. What does the smart city mean? For years together, for last 30 years, Panjim is being drowning during the monsoon. So the smart city should have been tackling the flooding system first. तुका हांव खूब संदी दिवपाक उलोवपाक, आज तूंच उलोवपाक जाता चड. हय. ताजे पयलीं आमी सिसिलियाक सांगया. सिसील बाब, तुजें कमेंट जाय. आय थिंक सो. आमी सगळे जाणांन पळयलें की 1.5 years जे काम चालू आसलें पणजेन, इतले हॅझर्ड वर्क जे जालेले आनी अजून पासून काम जावंक ना. इट वॉज सपोज टू बी एंडिंग बाय मे, प्रॉमिस केलेले एप्रील एंड मे, पूण अजून पासून काम जावंक ना. अँड वी हॅव सीन सांतनेज, तालिगांव, टोंका सायड जो रस्तो वयता तो सारको पिड्यार आहा. आनी हिंगा आतां जायते लोक पोडटा पासून सर. द फ्लडिंग सो मच इज very difficult. You can see this two-wheeler. It is Very totally, difficult you to can drive. see two-wheelers. Even yesterday I did a video where एक whole hot mix रस्तो भितर गेला सामकें आणि सारखे कुडके येता भायर. Exactly. So haphazard work has happened and they have not taken safety protocol for the people who are entering into Panjim and people who are residing into Panjim. Smart city has really failed in this. तुझं कमेंट पळय, तुझे मुखार दिसता पणजे सगळे रस्ते सगळे व्हांवन गेल्यात. काम सुरूय जावं ना, कांय कडेन काम सुरू जावन बंद उडयलां. आतां पणजे जर अर्दी मांडवीन भितर गेल्या. म्हाज्या मुखार दिसता पयलें पेंजीम सिटी ड्रावनींग म्हणटा तें. हय, सारकें. आनी तें तूं मूग असो जाल्यार म्हाका अशें दिसता इट्स लायक अ टायटेनीक. हय. टायटेनिकान मारली बोट आयसबर्गार. सामकें. आतां बुडपाचो तो आमी तयारी केन्ना बुडटली ती पळोवंक जाय. जाली, आदवली, आयसबर्गाक आदवली, Exactly. दाखोवन दिलें. एकूच पावसान दाखोवन दिलें. सारकें. आतां कितले लेगून वस्त जाता तें पळोवया. Exactly. खंय पावता तें पळोवया. कित्याक कोणूच अशें उलयना. आतां रुलिंगान आमचे हितून आमी तिणी म्हणटा सामकी वाट लायली स्मार्ट सिटीचे डेलिगेट सगळे कोण ऑफिसर सगळे आहलेले तितले. आनी CCPनूय आतां बोबाव कोना सोडून सुरेंद्र. सारकें. तेजो एक कलीग आहलो तेणेंय उडी मारली. सो आतां 26 जाण आहा ती. 26 जाण आहा. म्हाज्या अंदाजान 26 जाणांनी रिजायन जावंक जाय. 26 जाणांनी गोईंग टू, कित्याक ते गांधीजीचे बंदर कशे 3 बंदर म्हणटा ते भाशेन. स्पीक नो इवल, सी नो इवल, टॉक नो इवल म्हणटा ते भाशेन ते. सारकें. सो कसलो हेंचो फायदो? इतले भियोन तुमी कित्याक काम करता? कितें रॉंग तें रॉंग, रायट तें रायट. पब्लिकाच्या फुड्यान हाडूंक जाय. पब्लिकाच्या फुड्यान वयता तुमी पट कित्याक म्हणटा अशें ओगी रावता. इज दीस द वे? हांवें ह्या डिस्कशनाक रुलींग पार्टीच्या लोकांक आपयलें, कोण आयलो ना. लोक भिले येवपाक. कित्याक? अरे लोकांक फेस करपाक डिफिकल्ट जाता.
हांव सुरेन बाब तुका तेच म्हणटा की ना, तुमी face आतां करपाक ताणें न्हू. सांगलें 26 मेंबर्स एका अर्दान हय, face आनी करपाक- एका अर्दान face करपाक पणजेकार सगळे दुसरे लोक ते तेमचे लिडराक भिता हांव नको कित्याक ते. लिडराक कित्याक भिवंक जाय आं हय तो म्हणटा तो सांगता तेन्ना गेट आवट म्हणटलो म्हणल्यार तुमी तशी अवकात तुमची करून दवरल्या न्हू हां तूं तुजो स्टँडर्डूच तूं लो दवरता जाल्यार तो तसो म्हणटलोच न्हू सो तूं एक सांग कावन्सील हॅज फेल्ड Totally. You know why? हय Because none of the councillors हय were taken into confidence as far as the smart city works were concerned. But your mayor was there on the committee, your MLA was there on the committee. Mayor and MLA are directors of the smart city. Yes, That's why I've said. they are all- directors directly, Yes. responsible to the citizens of No, Panjim. a couple of times the Panjim MLA has said, Right. and the mayor has said, that we are not happy with what the work is going on. My simple question, you both are directors of the smart city. When a meeting is called, the agenda is sent to you in advance of 4 to 5 days. You have to read the agenda. Sir. It's just like our CCP corporation meeting. Okay. When you read the agenda, you know A, B, C, D, 4, 5, 6, 7, 9, 10, what items are there. Okay. If you feel that this is not good for Panjim, did you object at the meetings? Did you send a dissenting note? Okay. What did you do? आणि दुसरें तूं If you had said it दोन, तीन, descending- चार हय. पळय जेन्ना मुद्दे येतात हय. विच आर गोइंग टू बी डिस्कस इन Yeah. द स्मार्ट सिटी Yes. मिटींग तूं लोकांक कन्सल्ट कर कावन्सिलरांक Yes. कन्सल्ट कर कावन्सिलान डिस्कस ना. कर माझ्या वॉर्डान एकदांय कावन्सिल मिटिंगेन स्मार्ट सिटीचो इशू आयलो ना येवंक ना. ओ सांगता हांव. माझे वॉर्डान मेजर जाता वर्क टोंका एरिया, पण म्हाका एक पाटी तेमी आपोवन व्हरूंक ना. कित्याक ते भियेत आसले की सुरेन फुर्ताचं क्रेडीट घेतलें म्हणून. अरे पयलीं आमी लोकांचें पळोवंक जाय मरे, क्रेडीट मागीर. सारकें समजलें न्हू? पळय आयज पावस पडलो हय पावस पडलो जाल्यार सगळी हेड आहा मेयर एज वेल एज MLA हय. आयज ते हिंगा लोकांच्या फुड्यान आसूंक घातलेले सारकें खूंय हा सुरेन बाब सांगता ना न्हू. खंय आहा ते हांव नको. तूंच म्हाका सांगतालो दुबय आसा म्हणून. हा खूंय हा ते तूंच म्हाका आतां सांगतालो दुबय आसा म्हणून, चलोय खंय भायर गेलो म्हणून. नाही आमी See. आतां आमी चिंततात ते अशें की पणजे बुडटा आसतना एटलिस्ट पणजेन खंय खंय बुडलां कितें जालां कितें इशू जावंक शकता आनीक पावस पडटलो न्ही Very फकत 2 वरां पावस पडलो अशा वेळार पणजेचे लिडर्स सो कॉल्ड लिडर्स तांणी सिटीन येवन भोंवपा जाय तांणी पळोवपा जाय कितें So the जाल्लो main thing is, corporators na रस्त्यार. कॉर्पोरेट Corporators रस्त्यार ना, Exactly. and also for the meetings when we watch on TV and Yes. in media they don't raise issues of their place. सामकें खरें, लोक पासून सामकें म्हणटा खरें. की कॉल घेना, सामकें. इश्यू हा जाल्यार कोण इफ देर अ होणकूल हा थिंगा ट्रॅफिक जॅम हा जाल्यार कॉर्पोरेटर्स आर नॉट आन्सरिंग द कॉल. सारकें. सो द इलेक्टेड पीपल which have been elected by the people हय. are not working. Said So as sir said that they all have to resign because if you're elected for one whole purpose is to work for the people. Now जे लोकांनी elect केला तेंका इलेक्शन टायमार ओके ये म्हणटा सगळी जाण सारकें, जिखले सारकें. आमी जिखोन कितें फायदो काम करिना जाल्यार. सारकें मिनेन बाब तुका ह्या इलेक्शनान तूं पडलो ना बसूंकूच ना तूं बसूंकूच ना ना हो आय तुका बरें जालें म्हणून सुरेंद्र तूं ना हें आयक सांगता सुरेंद्र बाबा कडेन सर हय. हांवें 2 वर्सां पयलीं सांगलेलें आय एम नॉट गोइंग टू कॉन्टेस्ट म्हणून Okay. आनी आय ऑलवेज कीप माय वर्ड हांवें सांगलां हांव हे पावटी इलेक्शनाक बसचो ना म्हणून सुरेंद्रान तिणी सगल्यांनी चिंतलें हांव सच्च्या भाशेन म्हणून नो आय कॅप्ट माय वर्ड आय डिडंट कॉन्टेस्ट Okay. आय सेड आय एम गोइंग टू गिव अ चान्स ऑपॉर्च्युनिटी टू समवन एल्स सगल्यांक दिसतात हें धाकट्या इलेक्शनाक बसचें म्हणून आनी आय हॅव गिवन दॅट हांवें म्हाजें उतर दवरता हांव केन्ना तसो हें करिना ना पूण हांव विचारपा वतलें अशें की तुका दिसना तूं कावन्सिलान आसपा जाय आशिल्लें म्हणून पळय पणजेची कशी आवतिकाय जाल्या पळय कावन्सिलान आसलो कारण वन कोण सायडीन ते उलयना. आमकां सांगना आसतना कामां करपाची आतां तूं एका सुरेंद्रान सांगू ना कावन्सिलान येयी सुद्दां ना म्हणून एजेंडान मागीर कशें काम करतलो तूं काम करपाक तुका हालीं उलयताले ते पळय एक्स हेजेर कोणाचेर ते MLAचेर तेणें हें चोरलें तें चोरलें तें चोरलें मान्य करता चोरलें पूण तेणें कामां केलें तें आजून दिश्टी पडटा आनी बरें आसा बरें दिसता फॉर एग्जाम्पल मँग्रुव्स केल्ले आजून आहा तेजी महालक्ष्मी देवळी कडेन तेणें झर केली तेंकां आहा तें आहा तेंची मागीर आल्तीन आमचे पुर्तुगेज पासपोर्ट आहा थिंगासर हें करता थिंगा स्टेप्स केल्ले आहा ते मोयांत केल्ले आहा ते 2 ब्रिजी केल्ले हे जायती सगळें बरोबर आहा पूण दिश्टी पडटा न्हू दिश्टी पडटा इट इज इन गूड कंडिशन म्हजेन तुका हांव आतां डेविल्स एडवोकेट जाता हां. फाटल्या 20 वर्सांत पणजेचें कांयच जालें ना अशें क्रिटिसिजम जाता पणजे हांव तर चोयतां पणजे 20 वर्सां पावसान बुडटा आतां चड जालें स्मार्ट सिटी जातकीर तें बुडपाक नाका आशिल्लें कारण स्मार्ट सिटी म्हळ्यार कितें
स्मार्ट सिटी म्हणजे रस्तेच चकचकीत करून बरे पेंट करून जायना न्ही. सिटी शूड हॅव बीन बेटर इन्फ्रास्ट्रक्चर. रस्ते बरे जाय, गटारां बरी जाय, गटारांतल्यान घाण वचपा खातीर बरे वाट जाय, पावसाचें उदक जें पळय आल्तिनो वयल्यान देंवता तें बरे तरेन वचपाक जाय. ह्यो गजाली फाटल्या 20 वर्सांनी जावपा नाका आशिल्ली. आमी फाटल्या 20 वर्सांनी कितें कितें आयकलां. नेहरू पुनर्निर्माण योजना, ताजो पयसो आयलो, तो खंय गेलो कोणा खबर, ती योजना जाली ना. ताजे नंतर आतां स्मार्ट सिटी आयल्या. पयशे फाटल्या 20 वर्सांनी जे पळय सेंटरांतल्यान येताले ते बाबा लागल्यात. सुरेन बाबा तूं म्हाका सांग, वेगळ्यो ज्यो पळय सेंट्रल स्किम्स आशिल्ल्यो ताजे पयशे कित्याक लागले ना. आजच न्ही, फाटल्या 20 वर्सांक पणजेक सारकें जालें ना. पणजे कडेन सारकें लक्ष दिलें ना. राजू बाब आनी तोय सांगतालो हय. विनीन बाब, जेन्ना हांव मेयर आशिल्लो इट वॉज JNNREM एक्झॅक्टली तेच म्हणटा नेहरू पुनर्निर्माण योजना. ते JNNREM स्कीम कितें आशिल्ले, समज तेमी 100 रुपया दिले हय जाल्यार 80 रुपीज सेंट्रलाचे आनी 20 रुपया CCP आनी स्टेट. हय 20 रुपया. Correct. 10 रुपीज स्टेट, 10 रुपीज दिस थिंग्स CCP. हय आतां स्मार्ट सिटी 100 रुपया आयल्यार 50 रुपीज दिता आनी 50 रुपीज आमी घालूंक जाय. Which was better? या अर्लियर वॉज When you were getting 80 rupees, एक्झॅक्टली. Taking बट देन द 20 फॉल्ट इज ऑन द म्युनिसिपालिटी ऑल्सो. म्युनिसिपालिटीन तांकां कन्सल्टंट नेमून सारकें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाचे प्लॅन दिले ना. पुणे This was the allegation by the center. no. I differ you. There were, during our tenure, there were 4 DPRs prepared. Yes, Not one, there were 4 DPRs yes, for transport system, yes. whereby it is known as we were supposed to buy 80 Mercedes buses, Okay. 40 for the outer route, 40 for the internal route. हय खंय गेले रे ते बसी. It was sanctioned in principle. 800 crores were sanctioned for comprehensive mobility plan. ओके. In that पणजेक transport आज तशें comes. जाय. पणजेक आज इंटरनल लोक गाडयो घेवन पण पणजे जेन्ना येवपा जायना. पळय, इंटरनल सिटी आसता. Raju Bab, तूं जाणा, I was working as a mayor under odd system. Parikar was the chief minister. Parikar was the MLA of Panjim. He never wanted to see that Suren Furtado will do something good for मिनिंग बाब Panjim. तूं म्हणलें एक्स MLA बरें काम करतालो. तुजे उजीर Yes. तुज्याच I'm सायडींतलो telling कावन्सिलर सांगता पळय आतां कितें. Though I should not speak, though he is not among us, but he never wanted me to be successful mayor. नाही इशू So, असो. they had appointed, he knows about आम्ही it. He उलयतात knows ते about पळय. it. आमी No, no, फाटलें he काडपाक knows सोदनात. about it. He knows ना about ना मिनिंग बाब आमी फाटलें काडपाक सोदनात. हय. पूण हांवें हो इशू ना. कित्याक रेज केलो. ते केलो पणजे म्हणटा तो. फाटल्या 20 वर्सांत पणजे बुडटा. हय. स्मार्ट सिटी जातकीर पणजे बुडपाक नाका आशिल्ली. इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड जावपाक जाय आशिल्लें. पळय, तें पूण जायना. आतां एक आनी काम आज केलें आज आज पळय ती गाडी वता फाटल्यान ती गाडी वता आनी आमी रस्त्याचेर सारकें कितलें उदक भरलें तें बरें, पळय. एक- आनी आतां हें फकत 1 वराचें उदक. जर एक दीस पावस पडलो जाल्यार पणजे सिटी कितें जातलें. एवरीबडी इज गोइंग टू ब्लेम यू. राजू पॉयंट बाब- फिंगर्स एट ना, यू. राजू तूं बाब- कावन्सिलर आशिल्लो तो आतां कावन्सिलर आहा. राजू बाब, पावस खंय जाला पावस. फुल ऑफ जून देर वॉज नो रेन. आतां तुका गमतलें कितें तें. आतां Exactly. फुडें फुडें गमतलें. आनी आतां- हे presently काम Now the rain will come in revenge. येस. You know, not 1 and 2 days. Exactly. Because राजू full बाब, of एक June सांग there was म्हाका. no. सारकें, सारकें. राजू बाब, एक सांग म्हाका, हे हायफाजटली काम कित्याक जालां. कित्याक तांकां मिनिस्टर ऑफ होम एंड अर्बन डेव्हलपमेंटल्यान तांकां लेटर येयलां तुमी फंड्स आहा ते कित्याक युटिलायज करूंक ना. युटिलायज करूना जाल्यार आमी परत वता म्हणून तिणें आतां हें काम केलां सो दॅट द फंड शूड नॉट गो दे. म्हणजे कितें भशेन काम केलां आयक सांगता. रफली काम केलां. म्हाका मिनिंग बाब पॉयंट म्हणटा. येस. राव रफली काम केलां. कित्याक काम करना जाल्यार तांकां कमिशन मेवना. That's also there. येस. पोशाख काम करना कमिशन मेवना. Commission म्हणटकच राज. कितेंय जावं कशेंय भशेन जावं पण मागीर ताका बिलां धाडूंक जाय. म्हाका- आनी मागीर कितें आहा हेजेर तेजेर गुन्यांव घालप. कोणाचेर गुन्यांव घालप. काय मॅडम विचारूंक जाय हय. जेन्ना ते एक फंक्शनाक वयता ते पयलीं मस्कारा घालतले ओ पयलीं ड्रेस बरे घालून मागीर मस्कारा घालता मेकअप घालता. First you dress up and then you put a makeup. हांगा कितें केलां तेमी पणजे Makeup. मेकअप पयलें केला. समजलें न्हू. मेकअप पयलें केला पणजे. हय. हा म्हणजे मेकअप कितें फुटपाथ पेवर्स एंड रस्ते
सारकें बाढ़ गया अंदर का ते पासून करूंक ना मोस्ट ऑफ द पेपर डक्ट करूंक जाहलेले हय, हय. डक्ट वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट आमी स्वताच म्युनिसिपालिटीन सुरेंद्रूय बाबा मारतालो बाब सगळे मेयर बाबा मारताले जाय जाल्यार सुरेंद्रूय खूप हे ते पायप पयले घेतालो ते- हे घालपाक डक्ट पळय घालपाक मिनिमम आनी ते duct घातलेले- पायप सायडीन दवरले. पायप ह्यूम पायप दिश्टी पडटा हय. असले पायप तेमी ड्रेनेजान घातल्या सकल ना पूण एक तूं म्हाका गजाल सांग सांगता. दॅट विल वर्क तांचे That human तांचो pipe क्लेम is आसा work. सुरेंद्र बाब तांचो क्लेम आसा जेन्ना ते काम करपाक लागले तांकां कळ्ळें ज्यो पळय पायपलायन आहा त्यो पायपलायन 60-70 अरे बाबा, वर्सां राजू, old. ही नाही. कामां फाटले 20 वर्स पयलीं ना जावपाक ना तशें ना बिस्तेच बी ना 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 आपण पळय एक ना, सांगता. ना 20 वर्साची काम म्हणू नका बिस्ते बारीक बारीक पळय हे सांग नाका हय. तूं जेन्ना एक दीस घराचें काम घेता हय. फेज वायज घे Phase सारकें. बाराबरच सगळे घेतले सारकें. बाराबर डॅमेज जाली न्हू Exactly. हा? तुम्ही एक फेज घ्या अरे तुम्ही हांव- कन्सल्टंट म्हणटा नेमिल्लो कितें? कन्सल्टंट 6 crore घेतले हय, ते 6 पयशे crore, गेले 8 खंय? crore जावं नको. अरे ते म्हणटा सारकें खरें. कन्सल्टंट ह्यूम पायप मागीर- घातल्या हो. अरे फाल्यां हांव तुका सांगता आल्तीन सोन पळय येता न्हू लोट हय गमबूट्स रेनकोट्स एक्झॅक्टली ऑल गार्बेज स्कूल बॅग्स प्लास्टीक प्लास्टीक ते सगळे येता हे तो ते पायपान गेले गेला चोक जाले न्हू वतलेस दॅट इज वाय इट इज मॅन ड्रेनेज सिस्टम सारकें सारकें कमले न्हू पळय, आमचे आनी जरी पळय कडेन- And सांगता also the drains are not पुर्तुगेज fully done up. पळय पुर्तुगेज Yeah, ड्रेन it's पळय going to be- पळय पुर्तुगेज ड्रेनी आशिल्ल्यो हय तेजेरूय तुमी ते सारके करूंक जाय आय थिंक दे एलर्जीक टू द वर्ड पुर्तुगेज दॅट इज वाय दे They ट्राय want टू to डू remove the Portuguese No, forget any that. kind of So we will do construction that work. also. that is why they try to do other work They- आता they हांव cover up एकूच all the सांगता drainage. from a municipal building from a municipal building Yes. just before मिनेज ब्रेकाचो हॉल तेमी ड्रेनेज केल्या हय. तेजे फुडें करूंक ना ते उदक हे वयता दरेन वयता हय. तूं आतां म्हाका सांग कितके मिटर आशिल्ले ते वचपाक फुडें सारकें सारकें आतां उदक वयचें ना बरोबर तें उदक वयर येता My car got stuck, almost got stuck at Menezes building over there. Okay, कित्याक तिंगा सदांच उदीक हा. बरं. Yeah, I'm सारकें, saying सारकें. till प्रेझेंटली सदांच उदीक हा. आता Knee level उदीक हा. आय टेल यू प्रेझेंटली पणजेन 3 भाशेन उदक येता हय एक रेन वॉटर Yes. एक गटरांतलें उदक आणि एक सिवरेजीचें उदक आणि हे आमचे स्मार्ट सिटी करून करताले ते मागीर म्हणूंक लागले स्मार्ट सिटी करता हय. आणि मागीर म्हणूंक लागले ते सोलर करता आणि आता ते एक वर्ड उरला ताका सिवरेज करता म्हणून ती सिवरेज करून आयज दाखयली मल्टिपल एजन्सीज PWD Multiple. आहा सिवरेज All are working. सारकें Sewage, स्मार्ट सिटी cabling, एक्झॅक्टली Everything नो together. कोऑर्डिनेशन And no the coordination. urban development ministry हय they have got G Suda सारकें the G Suda people they fund all this thing सारकें if you phone to them they'll say we don't know who's doing what Yeah. अशें जाल्यार nobody knows who's doing what work पणजेकारांक See, And अक्षरशः also तांणी sir, वाऱ्यार supervisor उडयला. ना. If you go over there, जेन्ना इश्यू जाता न्हू सुपरवायझर ना. Exactly. सुपरवायझर कॉन्ट्रॅक्टर सारकें, कोण मेळना. सारकें, ते सारकें, हूं वयता. ऍक्च्युली तिने आर्किटेक्ट्स बाय अपॉइंट करूंक जाहलेले ते हेरिटेजाचे अपॉइंट करूंक जाहलेले हेरिटेजाचे जाण आसलेले काम करपाक आमकडे हा बरे बरे आर्किटेक्ट हा ना न्हू आसात. गोंयकार हा गोंया भायलेय हा पूण बरे जाणा सगळे कामां बरोबर. तांकां अपॉइंट करूंक जाय आतां फॉर एग्जाम्पल आमचे मंथली झर आसा झरीचो ड्रेनेज वयता हे आमची तिंगा तेणी आसलेले तितून तेणी पंचिंग करून पायप घातलें Exactly. आणि ते व्हांवूंक लागले हय. आणि तूं जाणा ते सगळे ते आदले पुर्तुगेज तेंपा वयले ते फातर अशे बरे हय. डेकोरेटीव फातर हय. अरे तसले फातर तुम्ही फोडटा पडटा सो तांकां प्लॅनिंग ना प्लॅनिंग Planning आणि ना. कसले आमचे सारकें. see, आमचे बरे बरे आर्किटेक्ट 40% आर्किटेक्ट हो आसा कितक आसा मागीर प्रजल सेक्रेटरी आहा ह्या मनशाक तुमी घेवन तेंचे गायडन्स घ्या न्हू ते व्हेरी हेल्पफूल पीपल अरे बाबा. पयलीं It's पयलीं very तांणी important to take इंटरेक्शन म्हूण public. केलें तांणी स्मार्ट सिटी जेन्ना सुरवात घाली तेन्ना लोकांक आपयले सजेशन मागयली पूण ते खंयच दिसलें ना फुडें काम ना करता दिसूंक ना ते फक्त दोन फाटी हाडले म्हाका सुरेश बाब म्हाका एक सांग आमी आतां फाटलें कितें जालें तें चर्चा करून हय. उपयोग ना आमी सगळे जाण आतां पणजे आनी पावस पडल्यार बुडटली आतां फुडें कितें करप तुजें कितें आहा की बाबा पयली गजाल तुवें सांगलें तशें सगळ्यांक कन्सल्ट करात सगळे कावन्सिलरां एकठांय घेयात एक इमर्जन्सी मिटींग घेयात पणजे कितें कित्याक करप वॉर्ड वायज द काउन्सिल वील नो वेर फ्लडिंग इज टेकिंग प्लेस एक्झॅक्टली हाऊ टू टॅकल इट Exactly. टेक देम द कॉन्फिडन्स एक्झॅक्टली एंड तुजें कितें सजेशन आहात ताजेर पळय हांव कितें म्हणटा हय आतां पळय ते ड्रेनेज सिस्टम करताले न्हू हय तें खूब कठीण आहा कित्याक स्युरेज लायन गेल्ली आसा Exactly. इलेक्ट्रिसिटी लायन गेल्ली आसा बरोबर. उदकाची पायपलायन गेली आहा सारकें. सो स्मार्ट सिटी कितें करपाचें पयलें हे पयलें टॅकल करपाचें ऑफ शिफ्टींग ऑल थिंग इन वन सायड सो दॅट द ड्रेन इज नॉट इफेक्टेड ओके कमलें न्हू आतां कितें करूं शकता ते
आतां काय ना आतां पावस पडसर लावपाची वाट पळोवपाची. हांव तुका सांगता हे 1300 crores काबार जातले, स्मार्ट सिटी काबार जातले, G20 काबार जाले, तुका सरकार ₹1 दिवचो ना, तुमी मोडोंक पावतले हिंगा. सरकार सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम काबार. म्हाका सांग आतां कितें करूं शकता आमी? ताणें सांगलें तशें एक कन्सल्टेटीव इमिजिएटली स्टार्ट जावपाक प्रोसेस, सगळे कावन्सिलर आनी एक्सपर्ट्स तांकां एकठांय घेवन कितें बाबा आमी पावसान करूं शकतात हें आमकां करचेंच पडटलें इमिजिएटली. आनी तूं कितें सजेस्ट करता? ना म्हाज्या अंदाजान पावसान तुका सगळें स्टँड स्टील, तुका पावसान आनी कांयच करूंक शकना. म्हणजे तुमी मांडवीन पडटा ते पळयत बस रावपाचें. तेच तुका सांगलें टायटॅनिक आदवली आतां बुट्टा कशी ती पळोवया. हांव एक गोश्ट सांगूंक सोदता. हय. आमचो आतां न्यू कमिशनर आसा ग्लेन मदेरा म्हणून, हय. त्याने खूब आय एम गिवन अंडरस्टँड त्याने खूब लेटरां केली स्मार्ट सिटीक. ओके. ते ह्यूम पायप नाका, ड्रेनेज करपाचें हें करपाचें, तेमी ताका पळोवता रिप्लाय करा, यू हॅव जस्ट जॉयन्ड, यू आर टेलिंग अस टू रिवर्ट बॅक. हो. See, This has already been certified by your previous commissioners, Oh. and we have gone ahead. So what is new Commissioner Glenn Madera can do? पूण ताणें तुमकां कन्सल्ट करून सांगलें, तुमकां सांगलें? म्हाका कान आरे आयला, म्हाका कोणें सांगूंक ना. if it is true then this is not the way. तुमकां आतां कितें कर, you don't judge a book by its cover. ते म्हणटा कोण स्मार्ट He सिटी, is a smart person, I know that. He is doing good. But ताका स्मार्ट सिटी ताका he is सांगता, pressurized. He is ते pressurized. स्मार्ट सिटी सांगता तूं आतां नेवो येयला, हें तुजे प्रिडिसरान ऑलरेडी सँक्शन केलां म्हणून. अशें पूण अशें केन्ना नासता. नवो मनशान हय. रिव्यू करपा जाता, Review नव्या करपाक मनशान जाता. एक्झॅक्टली he has a right to do And it. whoever's new, if he doesn't have certain information, Correct. he has the right to ask. सो सुरेनबाब हातूंतल्यान दिसतें अशें की ताणें एक प्री कन्सिव्ड मायंड थरयलां अशेंच करतलें, अशें करतलें. आनी तें पयलींच थरयलां आनी हय. तें कशें तरी कशें ताकतीकेन करून करून हय. ते काम पयशे घेवप, घेवपाचे ते पयशांचे सगळे वांटो करप, कमिशन कमिशन 40%. वांटप, 40%. कर्नाटका इलेक्शन जशें 40% इश्यू हय. आशिल्लो तो 40% कमिशन इश्यू गोंयानूय जातलो. हय हय. वय वय तितलोच आसतलो तो. हय. पूण आतां रिस्क म्हणटा ती आतां पळय एका अर्दान गव्हर्मेंट आहा, एका आतां पळय अर्दान तुमचे न्हू, न्यू रस्तो पळय पळय काय बरं काय बरें दिसता पळय. हय. हां सर. पळय न्हू हे रस्तो. This is the Kakulo Mall area. दीस इज ओनली हाफ एन आवर रेन. And this is 1.5 years, sir. Oh. हे त्रासान हा लोक आनी जे वयता फ्रॉम सांतनेज टू टोंका सर जाणा की इतले त्रासान हा. फर्स्ट द ब्रिज प्रॉब्लम वॉज देर. आतां ब्रिज आय डोंट नो, दे मेड इट सो हाय. आय विल राजू बाब तूं जाणा तो कलवर्ट आशिल्लो न्हू, हय. पुर्तुगीजान मारलो तो सांतिनेज नियर फायर ब्रिगेड. मोडो. तो कलवर्ट पोरनो कलवर्ट तसो दवरलो आनी तेजे वयल्यान न्यू ब्रिज बांदलो इतले वय हो. सपोर्ट घेवपाक. अरे हां अरे कोण तो ब्रिज पोरनो आतां मोडटा पयला न्हू, हय. मागीर ताका सामकें स्लॅब घालता ना, तेमी तेजो सपोर्ट घेतलो टू सेव द मनी. दीस इज द टेक्निकल थिंग. कोणी केला तो? हां? कोणी केला? स्मार्ट सिटीन आनी कोणी? हां, तशें न्हू ते. तो हां. आदलो ब्रिज न्हू पुर्तुगेज तेंपा हय. सो तो पुर्तुगेजाचो सपोर्ट घेता आपलो गव्हर्नमेंट सपोर्ट करून. दिस इज द थिंग. ही बात एक सांग म्हाका. मागीर हांव आनी उलयता. हांव आनी दत्तप्रसाद थंय गेले, हय. आमी टीव्ही घेवन गेले आनी दाखयले. Yes, yes. मागीर दुसरे दीस तेमी मेशिनरी घालून ते मोडलो तो ओल्ड ब्रिज. Okay. बट दिस इज द सिस्टम. म्हाका एक सांगात, पणजे एका अर्दान गव्हर्मेंट आहा, दुसऱ्या अर्दान पणजे कॉर्पोरेशन आहा, आनी तिसऱ्या अर्दान लोक आहात. आतां लोकांची सेफ्टी हाजेर तुमकां कितें उलयन दिसना? लोकांची सेफ्टी आतां व्हेरी इम्पॉर्टंट. फाल्यां जर समजा मोटरी बुडल्यो, रस्ते जर भितर गेले, टू व्हिलर्स व्हेरी डेंजर न्ही. It's टू all व्हिलर्स right. रावून सजेशन लोकांक म्हणटा ते पणजेचे चड पावस आयलो जाल्यार पणजेचे सकयल लोकांनी भायर सरप ना. ना. टू व्हिलर्स जाल्यार घेवन वचपाचीच ना. ना. 4 व्हिलर्स जाल्यार एब्सोल्युटली ना. इट्स सो डेंजरस. कोणाक केन्ना कितें जाय तें सांगूंक जाय. इट नीड बी जाल्यार शॉर्ट डिस्टन्स आसा जाल्यार गो बाय वॉक, अदरवायज नो. वॉक खंय कशें चलतलें? ना तुका एमर्जन्सी फार्मासीन वचूंक जाय. राजू बाब तुका फार्मासीन वचूंक जाय, हय. कितें तरी हाडूंक जाय जाल्यार बाबा तूं असो असो करून उदकांतल्यान वच. आमी मिरामार बिचीर कशें वयता अशें करून ते भाशेन वचपाचें. बट 2 व्हिलर आनी 4 व्हिलर घेवन वचपाचें ना. ना. So I would like to talk about this Yes, because in case drainage Yeah. which are not covered, and if case like the water gets filled in, now we are saying don't take the bike out, don't take the car out. People are left totally walking. Yes. Walking also, More I've seen dangerous. people fall and they have damaged their legs, got Yes, scraped yes. away. I have witnessed बॉम्बे this outside भितर बॉम्बे people's पूर आयले school. तेन्ना लोक ते गटाराच्या त्या भितर पडले. होलान They पडून have मेले. manhole, Emergency manhole, वचोंकूच जाय जाल्यार तूं they कितें have been करतलो? sucked inside. एमर्जन्सीक वचोंकूच जाय जाल्यार तूं कितें करतलो? Exactly. इथंच पडलो न्हू. Exactly. शॉर्ट डिस्टन्स. इफ यू वॉन्ट टू गो टू फार्मसी, Yes. if you want to go to Yes. pharmacy, you That want to also buy some dangerous. bread, you want to buy milk. I know that, but Dangerous. बिनीत बाब, आमचे कार्यावळ सोंपपाक सामकी थोडी मिनटां उरल्यात.
म्हाका लास्ट तुमकां विचारपाक सोदतां सुरेन बाब तूं म्हाका तुजें लास्ट सजेशन दी कितें करया इमर्जन्सी सिच्युएशन एरायज तूं कितें सजेस्ट करूंक सोदता आतां हांव सामको जोश जाला हांव नको कितें उलोवप आनी कितें उलोवप न्हू तें पण As a responsible counselor, तुवें ते हेजे पळयला as a responsible व्हिडिओ पळयलो leader, तुवें कोणाचो? डॉक्टर ऑस्कर एबेलो हय तेणें सारकें सांगलां हय म्हणून आमचो कारण असो बरोबर वी आर एट दीस थिंग वॉट ऑस्कर एबेलो हॅज सेड वॉट पेंजीम मायट होल गोवा दीस इज रिजल्ट सिसील बाय 3 पॉइंटर्स Memory minute. जाय की जे आमचे कावन्सिलर आहा भियेनाका उलोवपाक कित्याक लोकांनी तुमकां निवडून हाडला बिकॉज ऑफ योर यू नो वर्क दॅट यू ऑल हॅव बीन डुईंग भियेनाका आनी जे इश्यू आहा तुमचे एरियान ते रेज करात सेकंडली जे लोक आहा थिंगा रावता ते प्लीज भियेनाका कावन्सिलराक अप्रोच करात अप्रोच करिना जाल्यार गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑपोजिशन हा नाजाल्यार आमी हा आवाज काडपाक सांग आमकां तुमी सांगना जाल्यार हे यू नो आनीक वायट जाल्लें एंड प्लीज बी सेफ टेक केअर आनी थर्ड इश्यू हा दोनापावल न्हू वयल्यान बोटी हा दोनल्या बोटी ते चड पावस जाल्यार ते बोटी काडून आमी लोकांक दिया रो करपाक आनी वन एरिया टू अदर एरिया पावोवपाक हे मातशें बाब युअर लास्ट कमेंट सजेशन इज दीस म्हणजे आमचे कडल्यान चूक जाली पणजेची सो वी हॅव टू रिग्रेट एवरीबडी हॅज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसलेली आमकां बरें ऑप्शन आसलेलें सगळें आसलेलें आमी चूक केली नो आसलेलें जालें सो वी हॅव पेईंग नाव फॉर दीस आनी जशें तेणें सांगलां ते भाशेन कॉर्पोरेटान मातशें एप्रोचेबल जाय आनी सारकें काम करा आनी उलोवपाचे बाबा तुमी सारकेच मोने कशें रावता तशें जायनाका येदे व्हडले गोंयचे सिटिजन्स तुमी लोक तुमकां पळयता आनी वयता आनी तिका मिटिंगेन साहेब कोणूच नासलेले भाशेन तिसांतले जावं दोग तीग जाणूच उलयता इतली लॉस करून घेयनाका आमी कॉर्पोरेटर आसलेले आमी कितें केलां तें आमकां खबर आहा मिनिंद क्रूज थँक्यू व्हेरी मच तुवें बरे तरेन तुजे व्यू मांडले सिसील बाय सुरेन फुडता तूं तर सदांच झुजारीसो झगडटा आनी एक सामकी गरज आहा की पणजे सिटी वाचोवप कशी आमी सदांच म्हणटात पणजे म्हणजे हेरिटेज सिटी देशांतली सगळ्यात सुंदर सोबीत सिटी म्हणजे पणजे आनी ती जर स्मार्ट जर बरे तरेन केल्ली प्लॅन करून जाल्यार कितली सोबीत जावपाची फकत सोबीत काय न्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवप हें एक व्हडलें आव्हान आशिल्लें आनी तें पणजे कॉर्पोरेशन Exactly. गोवा गव्हर्मेंट स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ते टोटल फेलियर आनी आमी पळयतात आनी आमकां भंय दिसता की आतां पणजे सिटी बुडून ती मांडवीन बुडत म्हणून आनी ताजे परस इम्पॉर्टंट पणजेच्या लोकांची सुरक्षीतताय हे नागरीक सुरक्षीत उरचे अशे आमचे उमाळे आसात आनी ते चडांत चड सुरक्षीत उरचे हाजे खातीर लोकांनी सरकारान बारीक यत्न दिवन चोवपाक फायर ब्रिगेड आनी ऑल द इमर्जन्सी सर्विसीस तांणी चडांत चड दक्ष रावपाची गरज आसा कारण आतां कोणाच्या हातान ना तुमी म्हणटा तशें ऑलरेडी आमच्या हातांतल्यान गेला पावस पडपाक लागला आनी जो पावस पयलीं 4 म्हयने पडटालो तो आतां 1.5 म्हयन्यान पडटलो ऑक्टोबर मेरेन सबंद तो कितें 100 इंच जातलो तो पावस पडटलो म्हणून चड डेंजर आहा आनी पणजेन जर तितलो पावस पडलो कितें जातलें हो प्रश्न आमी लोकां कडेन सोंपयतात एक आमचें हें आसलेलें सदांच सगळ्यांचें आमी खंय वयताले जाल्यार पणजेकार म्हणून छाती फुलोवन वयताले इट वॉज अ मॅटर ऑफ प्रायड इट वॉज अ मॅटर ऑफ प्रायड ना आतां फुडें वचत जाल्यार इट्स अ मॅटर ऑफ शेम सामकें ह्या मॅटर ऑफ शेम शेम बाब तुज्या ह्या उतरांनी हांव ही कार्यावळ सोंपयतां पळयत रावात गोमंतक टीव्ही